पीडब्ल्यूडी लेबर सोसायटीचे कामगार रेग्युलरायज करचे म्हूण 1,500 कामगार फाटली 6 वर्सां जाली पर्वरे मंत्रालय आनी आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचे हुमरे झरयतात. आयिल्ले खेप मुख्यमंत्री तांकां विशय तडीक लायता म्हूण सांगता. हांव म्हणटा आमच्या सीएमान हेचेर बरें लक्ष घालचें आनी बरे तरेन आमकां बरे तरेचो मार्ग आमकां बरे जाग्यार लावचे कामाक. आमकां त्या शिवाय आनी कोण आधार ना सीएमा शिवाय. आनी तेणें आमकां सांगलेलें तुमचें आपूण ताबडतोब तुमचें आपूण काम करून घेता अशें म्हण ताणें आमकां आश्वासन दिलें आनी तेवूय बीन आमकां हांगा ह्या महालक्ष्मी बंगला फुड्यान सांगलेलें. सोसायटीच्या कामगारांच्या मागण्यांची फायल खंय पावल्या ताचो स्टेटस तांकां जाय. सरकारान स्टेटस दिलो ना जाल्यार खंय फुडल्या मंगळारा परत बंगल्यार मोर्चा. सध्या हे पोस्ट आसा ते आमकां घेतले शिवाय तूं पोस्ट काडची न्हू अशी हांव विनंती करता आनी सीएम सराक एक विनंती करता तो त्याची ही तब्येत आहा ती ताबडतोब बरी जावची आनी आमचें हें काम करपाक ताका एक प्रोत्साहन दिवचें. तशेंच एक भुरग्याक आमगे 8 दीस भितर ही फायल कितें मूव जालें ती सुद्दां आमकां कांयच कळना अजून. ती फायल कितें मूव जालें ती आमकां एक खंय पावलें ती आमकां एक सांगचें आनी नाजाल्यार आमी परत एक मंगळाराक परत भुरगे सगळे आमी येवपाची ठरयला. त्याचे पयलीं आमकां कितें तें एक बातमी कळोवची अशी विनंती करता. प्रुडंटा खातीर श्रीदत्त केळकर.